राफेल प्रकरणाचेर पणजे जाले केस्तांव दो कोफुसांव। भाजपान व्हेलो काँग्रेस हाऊसाचेर मोर्चो। भाजपावाले धावन गेले गांधीगिरी करतले काँग्रेस कार्यकर्त्यांचेर। खण अवलंबितांनी घातलो सुदीन ढवळीकाराक फोण्याक घेराव। टॅक्सीवाल्यांनी घातलो घेराव बाणावले आमदार चर्चिल आलेमावाक। मुख्यमंत्र्याचे भलायकेचो विषय व्हरतले सुप्रीम कोर्टात। सरकार कोण चलयता ते जाणा जावन घेवपाचो दराकल्याक हक्क। याचिका भायर आयल्या उपरांत ट्रोजन डिमेलो पेटला तेमाक। येवकार, तुम्ही पळयतात गोवा 365। हांव जवाहर बर्वे। आता खबरो विस्तारान। राफेल व्यवहाराच्या विशयान बुरशें मोडण घेतला। ह्या विशयावेल्यान भाजपा फुडाऱ्या सयत सुमार 100 भाजपा कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा पणजेच्या काँग्रेस हाऊसाचेर मोर्चा व्हेलो तेन्ना हाचे दर्शन घडले। काँग्रेसीचे सुमार 15 कार्यकर्ते गांधीगिरी करत भाजपाच्या मोर्चाक येवकार दिवपा खातीर आपल्या कार्यालया कडेन राविल्ले, पूण भाजपाचे वावुरपी तांच्या आंगार धांवून गेले। ताका लागून रस्त्यारच व्हडलो बोवाळ जालो। वट्ट 3 वरां चलिल्ल्या ह्या राजकीय युद्धाचेर नियंत्रण मेळोवपाक पुलिसांक नाका शेवट जालो। अध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि संघटन मंत्री सतीश धोणाच्या फुडारपणाखाला भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी दयानंद बांदोडकर मार्गावेल्यान कांपाला वटेनच्यान येत काँग्रेसी हाऊसा मेरेन मोर्चा हाडलो। महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतिनोच्या फुडारपणाखाला गांधीगिरी स्टायलीत काँग्रेस कार्यकर्ते तांकां येवकार दिवपाक उबे राविल्ले। बॅनर लावन आणि हातात बुके, आरती, सामोसा आणि पेड्यांची ताटां घेवन काँग्रेस हाऊसा मुखार रस्त्याचे दुसरे वटेन मोर्चा पावता म्हणसर मोर्चातले भाजपाचे कार्यकर्ते सामकेच खुबळ्ळे। रस्तो हुपून ते काँग्रेस हाऊसा सकयल राविल्ल्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांचेर धावून गेले। ह्या बोवाळांतच तांचे सामोसा, फुलां तुरे आणि पेडे खंयचे खंय नाच जाले। पुलीस तांकां आडोवपाक आयले खरे, पूण भाजपाचे कार्यकर्ते आसले चड आणि पुलीस थोडेच। त्या उपरांत काँग्रेस कार्यकर्ते फुडें सरले आणि उपरांत सुरू जाले केस्तांव दो कोफुसांव। भाजपा कार्यकर्ते आड्डत आले जाल्यार तांचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर तोंडार हांसो फुलयत हो देखाव पळयत उबो राविल्लो। गर्दे फाटल्यान भाजपाचो आदलो आमदार दामू नायक, मंत्री मिलिंद नायक आणि केशव प्रभू ओग्गी रावन हे सगळे पळयत आले। फुर्योज जाल्ल्या कार्यकर्त्यांक आवरपाचो यत्न संघटन मंत्री सतीश धोणान केलो, पूण ताकाय कोणे तरी धुकलून कुशीक काडलो। सुभाष फळदेसायची अवतिकाय लेगीत तशीच जाली। सुमार 1 वरा उपरांत काँग्रेसीचे आदले फुडारी आणि सद्याक भाजपा सरकारात मंत्री आशिल्ले विश्वजीत राणे आणि माविन गुदिनो घडणूक थळार पावले। कांय वेळ तांकां आवरपाचो यत्न केलो आणि ते सटकले। ही खेटाखेटी चालू असताना महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा आणि हेर काँग्रेस कार्यकर्ते तांचे लागीं वाद घालीत थंयच रावली। हे केस्तांव दो कोफुसांव चालू असताना राहुल गांधीची प्रतिमा भाजपा कार्यकर्त्यांनी गाडयेंतल्यान सकयल काडली, पूण ताचे पयलीं प्रतिमेक घालिल्ले राहुलाचे मोहाळे एका काँग्रेस कार्यकर्त्यान काडले आणि मारली कूस। ताचे वेल्यान परत केस्तांव। मागीर आदलो भाजपा मंत्री दिलीप परुळेकरान प्रतिमेक उजो लायलो। सांची 6 वरां जायसर पुलिसांनी रस्तो मेकळो केलो आणि उपरांत महिला काँग्रेसीची मुखेली प्रतिमा कुतिनोन पत्रकार परिशद घेवन हे घडणुकेचो निषेध केलो। काँग्रेसाचे बायल्यो प्रेस आशिल्ले, काँग्रेसाची एक बायल आरती घेवन आशिल्ली, दुसरी बायल बुके घेवन आशिल्ली, तिसरी बायल पेडे घेवन आशिल्ली, चौथी बायल सामोसा घेवन आशिल्ली। बॅनरा सकल आमी उबी रावले। हे विनय तेंडुलकर म्हाका उतरां येनात वेदर ही इज अ MP or illiterate MP. He is the man who took the tart of samosa आणि बायलाच्या तोंडार उडयल्ले आसा। Look at this, what the BJP guys have done. Look at this, what the BJP mahilas have done. Look at this, what they have done. Look at this, what they have done. So much so they pushed us, kicked us, we are bleeding. On this female, there was samosa stone on face. Her one ear is missing, her hair was pulled like this. आजेर काढले आणि रोमानाचेर एपय कॉपर बाटली मारली। एडगराचेर एपय फातर मारले। थोडे बेवडो आशिल्ले पिवन आयले रॅलीक आणि आमी पुलिसांक सांगता तेन्ना पुलीस आर सपोर्टिंग देम। दिस इज BJP कल्चर। दिस इजोती ही BJPची कुसलेली जोती। तांकां जोती ना सध्या, तांकां कळना ते घरा वचपाचे आसा। मात भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराच्या मतान पहिलो हल्लो केलो काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी। एक काँग्रेस पक्षाच्या 10-12 कार्यकर्त्यांनी आपले झेंडे घेऊन येऊन आमच्या महिलांचेर हल्लो केलो, हातीक केसांक धरून ओडले आणि कापता सुद्धा मारले। आमच्या खंयच्याच कार्यकर्त्यांनी कांय करूं ना।
पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्या सप्तका भितर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक मेळून गोंयच्यो खणी परतून सुरू करपा विशीं ताचे लागीं चर्चा करता अशें उतर भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान खण अवलंबितांक दिलें. खणी सुरू जावंक नाशिल्ल्यान चाळविल्ल्या खण अवलंबितांनी धारबांदोड्या आरटीओ कार्यालयाचे उक्तावण करपाक आयिल्ल्या मंत्री सुदीन ढवळीकाराक घेराव घालो. तांच्यो समस्या आयकून घेवपाक कोणाकडेनच वेळ ना अशें ते म्हणटात. तांकां मेळ्ळें आनी तांकां सांगलें की सदांच आमी तांचे बरोबर आसा आनी आतांय हांव तांकां सांगता की आमी तांचे बरोबर आसा. कोणूय कितें सांगता तें आयकुचें न्हय. माननीय मुख्यमंत्र्यान काल डिसिजन घेतलां कॅबिनेटाक. तें डिसिजन आज न्यूजपेपरार आयलां. आमचे जे मनीस आसा सगळे ह्या मायनींग लॉबींत भितर घेवन वचपी तांचें शिश्टमंडळ घेवन आमी येता त्या आठवड्यांत प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट मागला. तो अपॉयंटमेंट मेळ्ळे बरोबर आमी प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळटले आनी ताजेर योग्य असो तोडको लोकांचें बरें दवरपा खातीर आमी काडटले. हांव जे वन बरोबर तुमचे बरोबर कोणूय कितें सांगता तें आयकूं नाका. हांव सांगता तुमकां कोणूय कितें सांगता. खंयचोच मनीस सद्या गोंयचो एकटोच मनीस प्रायम मिनिस्टर जो आसा तो मायनींग चालू करूं शकता आनी खंयचोच मनीस आसा. आनी प्रायम मिनिस्टर थंय कोण आसा तुमकां खबर आसा. ओगी उलयले कितें केलें हेचो अर्थ ना. सो आमी रिक्वेस्ट करुया प्रायम मिनिस्टराक की गोंयची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या, लोकांची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या, गांव डबघाईक गेल्या. आवयली गोश्ट आशिल्ली जी फायल आमी मूव केल्ली लॉ डिपार्टमेंटाक आनी लॉ डिपार्टमेंटान ती फायल प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक धाडली. आज ती फायल प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांत आसा. अशे वेळार तो जो डेडलायन दिला ताका अर्थ ना. खंयच्याय गोश्टीक विचार करता आसतना प्रामाणीकपणे विचार करपाक जाय. हांव चॅलेंज करता जे ओपोजिशन आमचें आसा तांकां की ते चालू करता. सांगा म्हाका तांणी सांगचें आमकां कशें चालू करता तें. तुमचे बरोबर बसून मायनींगचे जे डिपेंडंट लोक आसा पळय हे सगळे तांचे बरोबर हांव तांच्या बऱ्याक बसता. आज जर तें चालू केलें आसत फक्त प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी करूं शकता. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. एका लमणी ड्रायव्हराक चारित्र्याचे प्रमाणपत्र दिल्ल्यान थळाव्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावाक घेराव घाल्लो. घेरावा उपरांत हे प्रमाणपत्र रद्द करतलो अशें उतर ताणें टॅक्सीवाल्यांक दिलें. पळयात पुराय बातमी. लमाणी ड्रायव्हराक प्रमाणपत्र दिल्ल्याचे पुरावे घेवन टॅक्सीवाल्यांनी घेराव घातले उपरांत चर्चिलान तांकां समजायलें हें प्रमाणपत्र रद्द करतलो अशें ताणें तांकां सांगलें. तेच बरोबर येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सांगून ताचो परवानोय रद्द करूंक लायतलो अशें तो म्हणटा. एक नॉन मायग्रंट्स आहा नॉन नेटीव बासू म्हणलो तो एंटी सोशल एलिमेंट ताका पयलीं आमी जायतना थ्रेट दिल्ले आनी एक्टींग पंच आहा रेमी म्हणटा ताका तेणें थ्रेट दिलें आनी चर्चिलान ताका कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिली. ताका बॅच घालपा खातीर 2017 बॅचा सर्टिफिकेट दिल्या. इन गाडी दिवपाक घालपाचें ना. इन गाडी घालपाचें ना. तो कसो गाडी घेतो ती म्हाका खबर ना. ओके हिंगा माझं कितें जालें हांवें सर्टिफिकेट आतां म्हगे कांय कितें आहा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया 10 वर्सां तरी तो तेगे डॉमिसायल जाली आमचीच मुखार कायदा. आतां तो तरी तेगे कॅरेक्टर पळय आहा तो डेंजर आहा. हांवें ताका सांगलां बरोवन दिया म्हाका तो डेंजर म्हूण तेगे हांव तरी वखदा. मजगती बाणावलेच्या सरपंचान खासा बसका आपयल्ली. लमाण्यांच्या विशयात लक्ष घालपा खातीर जिल्लोधिकारी आनी बीडीओक पत्र बरोवचें अशें हे बसकेत थारलें. आज आम्ही डिसिजन दिला कोलबा PI लेटर धाडपाक पुलीस स्टेशन एंड डेप्युटी कलेक्टरान रिगार्डिंग द थ्रेट इश्यू केलें तेणें एप्लिकेशन हाडलें रॉक फेर्नांडीस एंड अदर तो टॅक्सी ड्रायव्हर. सो तेणें सांगिल्लें ते आमकां थ्रेट दिताय टॅक्सी ड्रायव्हरान आनी ताका लागून आमी लेटर करतली. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुख्यमंत्र्याचे भलायकेचो विशय आता सर्वोच्च न्यायालयात व्हरतले. माहिती हक्क कार्यकर्तो ट्रॉजन डिमेलोन पत्रकार परिशदेत तशें सांगलां. मुख्यमंत्र्याचे भलायकेची माहिती लोकांक उक्ती करपाची अशी मागणी करपी याचिका ट्रॉजन डिमेलोन उच्च न्यायालयात दाखल केल्ली. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ही याचिका भायर आयिल्ली. एखादो मुख्यमंत्री ICUत न्हिदून राज्याचो कारभार हाताळपाक शकता. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे भलायकेचेर उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयांतल्यान होच संदेश लोकां मुखार गेला ट्रॉजन म्हणटा.
सरकार कोण चलयता हें जाणा जावन घेवप दरेका नागरिकाचो हक्क. मुख्यमंत्री घटनात्मक जबाबदाऱ्यो सांबाळपाक सक्षम आसा काय ना हें गोंयकारांक कळपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. Now with this judgment, it is clear, or it's a direct indication that a constitutional position of a chief minister can function from an ICU. आपले निर्णय आनी सुचोवण्यो नोंदोवपाचो आनी सरकारी फायलींचेर सयो करपाचो अधिकार प्रधान सचिवाक दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्याची सयेचें पत्र कोर्टाचे निवाडे उपरांत आपल्या हातांत पडलें. ताचे वेल्यान मुख्यमंत्री स्वता सयो करिना हें सिद्ध जाता. सचिवान कोर्टाक दिल्लें एफिडेवीट संदिग्ध आसा. डिमेलोचो वकील रोहित ब्रास डिसान सांगलें. हो विशय सर्वोच्च न्यायालयात घेवन वचपाचो सल्लो आपणे ट्रोजनाक दिल्याचें तो म्हणटा. Now, very surprisingly, after the judgment was pronounced yesterday, we were handed over by a senior bureaucrat. When I just came out of the courtroom, a senior bureaucrat came to me and he said, aren't you aware of a note made by the Chief Minister on 28th February 2018? On 28th February 2018, this bears the signature of Mr. Manoj Parrikar. He has stated in the note, I have been advised by the doctors treating me to avoid physical contact with files for the time being, on account of possibility of secondary infection as part of the ongoing treatment. I have therefore authorized Principal Secretary to the Chief Minister and in his absence Secretary to Chief Minister to record my decision directions on the government correspondence, including files, notes and append his signature for disposal of the same till further orders. It basically corroborates the stand of the petitioner, in fact, that the Chief Minister has not been signing files himself. He is not in a position to sign. And that his signature, his direction, oral instructions are giving and the Principal Secretary is recording. Now the point to be noted here is, why was this fact suppressed by the Chief Secretary in his affidavit? Wasn't it the duty of the Chief Secretary to inform the court that such a note was passed? मुख्यमंत्र्याची भलायकीची याचिका कोर्टान भायर आयली हाचो अर्थ तुमची नैतीक जबाबदारी कांयच ना अशें न्हय अशें आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोमसान म्हटलां. सीएम जो दुयेंत आसा ताचेर आमी अजून पर्यंत कांय अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंक नासली. कोर्टांतल्यान पिटिशन भायर पडला हाचो अर्थ असो न्हय की यू आर नॉट मोरली रिस्पॉन्सिबल. कायद्यान एक वेळा कोर्टान म्हटलां आसतलें की युअर हेल्थ स्टेटस इज प्रायवेट बट यू आर पब्लीक सर्वंट, यू आर नंबर 1 पब्लीक सर्वंट. तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता स्टेटी कडेन. तूं फक्त तुज्या प्रायवेट लोकांकच मेळटा, बाकीच्यांक मेळोंक शकना. तूं ब्रिजो इनॉग्रेट ब्रिजो पळोवपाक येता पूण ब्रिजांक लागून कितें प्रॉब्लेम जाता तें तूं ताजेर कांय सोल्युशन दिवपाचे प्रयत्न करिना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि यशवंत परब. राफेल कराराची चौकशी करची म्हण काँग्रेसीन घातिल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान भायर आयिल्ली. तरीकूय ह्या व्यवहाराची संसदेच्या संयुक्त समिती कडल्यान चौकशी जावची अशें काँग्रेसीन मागलां. पक्षाची भूमिका स्पश्ट करपा खातीर काँग्रेसीन तांच्या वरिश्ठ फुडाऱ्याक गोंयांत धाडला. पळयात पुराय बातमी. राफेल करारावेल्यान सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याचेर काँग्रेस खूश ना. देखून जेपीसी चौकशी जावचीच अशें तांणी मागलां. कॅगान कोर्टा मुखार तांचो अहवाल सादर करूंक ना असोय आरोप तांणी केला. ताका लागून खरें कितें फट कितें ते जेपीसी चौकशेंतल्यानूच भायर सरतले अशें रेड्डी म्हणटा. खरी माहिती लिपोवन दवरिल्ल्यान रेड्डीन अर्थमंत्री अरुण जेटलीचेरूय टिका केल्या. Congress party never went to Supreme Court. Please note. So our Congress party is not in the Supreme Court for the simple reason our well considered stand from the beginning has been that JPC inquiry is the only way out. The 3 eminent citizens who approached the Supreme Court could only do so under Article 3(2). Supreme Court did not choose to go in for wider inquiry. Judgment is substantially based on the statements made by the government. And the government misled the Supreme Court. They stated that there was some grammatical error, typographical error, I don't know whatever you want to call it. Supreme Court took
partial notice and ask the government to state some facts. Even before Supreme Court judgment, we cried foul because the CAG was not submitting the report. The basic feature of parliamentary committee is it can pursue the truth to the logical limit. No other institution can pursue the truth so much as JPC. Mr. Arun Jaitley is not afraid of conclusions. He is afraid of facts. He wants to hide in darkness. He wants to avoid the dazzling light of truth. The truth is, Mr. Modi had favored Anil Ambani's company blatantly, brazenly. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कुठ्ठाळे सावन जावपी येरादारी दुसरे वटेन घोडावपाच्या तशेंच IT पार्काक विरोध करपी लोकांक जातलो त्रास ह्या विशयावेल्यान आम आदमी पार्टीन सरकाराचो फोग काडलो. कुठ्ठाळे सावन मडगांव जावपी येरादारी दुसरे वटेन घोडोवपावेल्यानय आपान सरकाराचेर टिका केल्या. जुवारी पुलाच्या कामा खातीर कुठ्ठाळे सावन मडगांव जावपी येरादारी दुसरे वटेन घोडोवपाची आसात, पूण हाचेर अधिकृतपणान निर्णय जावंक ना. आता ट्रॅफिक डायवर्शन करपाक सोदता तुमी, इट इज गोइंग टू बी अनइमॅजिनेबल प्रॉब्लेम. हें ट्रॅफिक डायवर्शन तुमी आतां कुट्टाळे वेर्णाच्या मदीं करूंक सोदता तें, हाचेर एक लोकांक जाय तशें सोल्युशन काडपाचो तुमचो प्रयत्न नाच. चिमलाच्या प्रस्तावित IT पार्काक विरोध करपी लोकांक मारपाच्यो घडणुको घडटात अशें एल्वीस म्हणटा. चिमलाचे ग्रामसभेतय ह्या प्रकल्पाक हरकत ना दाखलो दिल्लो, पूण कांय लोकांनी ताका खर विरोध केल्लो. IT पार्क ऑपोज करप्यांक रेग्युलर मार घालता. IT मिनिस्टरान खंय म्हटलेलें की जे कोण ऑपोज करता तांकां आपूण शिक्षा दितलोच म्हणून. हाजें लिंक आतां कोण मार खाता तेंच्याशी आसा की काय कोणाक एंगेज करून मारता तेंचे आसा की हाजेर कांय इन्वेस्टिगेशन जायना. हें सगळें पळयलें जाल्यार आम आदमी पार्टीक दिसता की आम आदमी पार्टीन आनीक मजबूत जावचें म्हणून आज आम आदमी पार्टी गोवा युनिटची जी टीम आसा ती आमी रिकॉन्स्टिट्यूट करून 19 मेंबर स्टेट टीम हॅज बीन डिक्लेअर्ड टुडे. लोकांच्या मुखार आमी ही स्टेट टीम हाडल्या. ही स्टेट टीम विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक all the decisions as far as the Aam Aadmi Party is concerned in the state of Goa. आमी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर टीम आमचे नॉमिनेट केल्ले आसा, ऑलरेडी अपॉइंट केल्ले आसा रादर. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खांडेपार पुलाचे उक्तावण डिसेंबराचे 23 तारखे बदला आता शेनवारा 22 तारखेर सांजे 7 वरांचेर जातले असे भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. येरादारी खात्याचे पालवी संचालक कार्यालय धार बांदोड्या सुरू जाला. ताचे उक्तावणा वेळार ताणें ही माहिती दिली. पळयात पुराय बातमी. खांडेपार पुलाचे उक्तावण 23 तारखेर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे हस्तुकी जावपाचे आशिल्ले, पूण वैयक्तीक कारणाक लागून गडकरीन ताचो गोंय दौरो रद्द केल्लो. देखून पुलाच्या उक्तावणाची तारीख बदलल्या. दिवचल नगरपालिकेक स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत नितळसाणेचो पुरस्कार फावो जाला. 19 डिसेंबराक राज्यपाल मृदुला सिन्हान पालिकेक हो पुरस्कार भेटयलो. कोयराचो विलो लावपा खातीर पालिकेन कोयर वेवस्थापन मंडळा कडेन समजिकायेचो करार केला. प्रकल्पाच्या नूतनीकरणा खातीर सरकार 3.5 कोटी दितले. उक्ती सुवातेर बसून भाजी आणि फळां विकप्यांचेर कारवाय करपाचो निर्णय शुक्रारचे पालिका मंडळाचे बसकेत जालो. आमी आयजूच MOU सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन MOU सायन केल्लो आसा हेजेर, जेणे करून की अपग्रेडेशन हें जावपाक जाय, बरी सिस्टीम येवपाक जाय. ते सिस्टिमेसून बिचोलकारांक म्हणटा तो योग्य ताचो फायदो मेळपाक जाय.
नॉर्थ गोवान म्हणटा ते क्लीन सिटी म्हणून गोवोरमेंटान आमची सिलेक्शन केलो आनी ताका लागून 19 डिसेंबराक सांजच्या हेचेर गोंयचे माननीय आमच्यो मृदुला सिन्हा गव्हर्नर हेंच्या हस्ते आमकां 50,000चे प्रायज प्लस ट्रॉफी हे दिवन म्हणजे आमकां बिचोले नगरपालिकेक म्हणटा सन्मानीत त्या कॉन्सेप्ट मिटिंगेन डिसायड केला की मार्केट इन्स्पेक्टर आसा पळय ते दोनूय मार्केट इन्स्पेक्टर शेनवार आनी आयतार सामके विजील दवरताले हेचेर की वेंडर्स जे भायर बसता पळय तांकां तेंचेर एक्शन जातली तेजेर. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. वास्कोच्या स्वतंत्र पथान परतून आपली सैमीक गिरेस्तकाय मिरोवपाक सुरवात केल्या. पालिकेन शुक्रारा सुमार 50 ताडाची झाडां रस्त्याक उशीक लायली. हे सुवातेंतली धोकादायक जाल्ली 25 अशोकाची झाडां आदी मारिल्ली. झाडां उबी राविल्ल्यान आतां हो वाठार पाचवोसार जावपाक सुरवात जाल्या. नगराध्यक्ष क्रितीश गांवकारान वास्कोचे ज्येष्ठ नागरीक, थळावे लोक आणि नगरसेवकांक वांगडा घेवन ही झाडां लायली. उद्योगपती नारायण बांदेकार, झाडांची पुरवण करपी विन्सन ग्रुपाचे विनोद आणि संजय शेटये हेवूय ह्या वेळार हजर आशिल्ले. ही झाडां लावपाचें आमच्या वास्कोचो जो कावन्सिलर आहा म्हाजो ताजे सारकर ताजो एक पेंडींग इश्यू आसलो की जेन्ना ही झाडां पडलीं किंवा थोडी आमी काडलीं पडपाचें आसा म्हणून तेन्ना सावन ताजे सारकर हांगा झाडां घालपाक खूब प्रयत्न केले पूण ताका खुबश्यो आडमेळी आयल्यो. लोकांनी त्रासय केला ताका तुमी झाडां घालची म्हणून. पूण आयज तेणी खंयच्याय तरेन तुका आयज एक मॅनेज केल्लें आसा आनी झाडां हाडलीं आसा आनी ती आयज आमी सगळ्या सिनियर सिटिजन्साक घेवन बाब नाना बांदेकरांनी आपलो प्रेशियस टायम घालून तो हांगा आयलो आनी सगळे सिनियर सिटिजन फादर आयलो आनी ह्या सगळ्यांनी येवन आयज ही झाडां लायिल्लीं आसा. हांव चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा आमच्या विन्सन ट्रॅव्हल्स बाब संजय शेटये आनीक विनोद शेटये हांकां की तांणी आमकां झाडां स्पॉन्सर. आमी आमकां दाजी साळकारान एप्रोच केले की झाडां ना तरी ती झाडां लावन आमी सुशोभीत करया रस्तो पयले सारको. सो आमी डिसायड केलें की आमी ती झाडां 50 झाडां लायता, स्पॉन्सर करता आनी परत हो स्वातंत्र्य पद जो पयलीं पोर्तुगीज तेंपा वयल्यान फेमस आसलो तसोच ब्युटिफूल जावचो ह्या हेतून आमी. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो आनी ते भायर आमचो फेसबूक अकाउंट आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.